ब्रेस्तारा कुडचडे सावड्ड्या पोन्नो पूल कोसळ्ळो. पुलाचेर 51 लोक आशिल्ले. ही पळयात ह्या पुलाची हवेंतल्यान ड्रोन व्हिज्युअल्स. पडिल्ल्या पुलाचो आवाठ आनी थंयची परिस्थिती स्पश्ट कळटा. पडिल्लो पूल स्पश्ट दिसता. कोसळ्ळा तो पुलाचो भाग देगेक तेंकूनच म्हूण कांय जाण उदकांत पडटा पडटा वयर येवंक पावले. दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें NDRF, दृश्टीचे लायफगार्ड, गोंय कोस्टल पुलीस, नेव्ही, फायर ब्रिगेड सगळे सोद मोहिमेक लागले. सुवातेर पुलिसूय आशिल्ले. ब्रेस्तारा रातीं जाल्ले सोद मोहिमेंत 2 बॉडी मेळिल्ल्यो. आज दुसरे दिसा तिसरी बॉडी मेळ्ळी. जीव दिला म्हूण जाका पळोवपाक लोक पुलार गेल्ले आनी उपरांत पूल कोसळिल्लो त्या बसय्या उर्फ संतोष वंडलाची ही तिसरी कूड. तो 26 वर्सांचो. रावपी सासणावाडी, काकोडा, कुडचडे. कोणाच्यो वा फामिलींच्यो क्लेम येवंक नाशिल्ल्यान सरकारान सोद मोहीम सध्या बंद केल्या. गरज पडली जाल्यार परत मोहीम चालू करतले म्हूण केपेंचो उपजिल्लोधिकारी प्रशांत शिरोडकारान सांगलें. राती आमी 2 बॉडी रिकवर केल्ल्यो आनी आज सकाळी आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन परत सुरू जालें. आनी सकाळचे आमचे नेव्हीचे कोस्टल पुलीस आनी फायर ब्रिगेडवाले आनी आमचे NDRF जे 1.5 वरांचेर येवन तांणी आपले सगळे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. तांची जे पाणबुडी आशिल्ली तांणी भितर वचून सगळ्याक उदकान वचून पळयलें की आनी खंय बॉडी आसा काय म्हणून. आनी आतां सगळे हे करतकीर तांकां 5 वरांचेर तांणी जी सुसायड केल्ली पळय ती बॉडी तांकां मेळ्ळी आनी ती आतां आमी आमचे मॉर्गान धाडून दिल्या. आतां हे जे आसा रेस्क्यू ऑपरेशन आमी आतां सद्याक थांबयता कित्याक आतां अशी पॉसिबिलिटी ना की आनी कितें बॉडी आसत म्हणून. आनी जे रेस्क्यू टीम आसा पळय ज्या जाग्यार जे घडयल्ले त्या जाग्यार सगळ्याक एक्सटेन्सीव सर्च तांणी केल्लो आसा. आनी भरती आनी सुकी आयिल्ली कारणान ती बॉडी एखादी पयसूय वचूंक शकता. एखादी वेळ तुमची एखादी बॉडी मेळूंकूय शकता. ती आमी मेळ्ळी जाल्यार ते आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन फाल्यां चालू दवरून. आनी मिसींग रिपोर्ट आशिल्लो आनी काय मिसींग आमी सगळे एका सांगे आनी कुडचडें पुलीस स्टेशनाक सगळे कन्फर्म केले की थंय एखादी मिसींग कंप्लेन आसा काय म्हणून कोणी साडला बी म्हणून कळयलें काय म्हणून. तशें कांयच तांचे कडेन एकय मिसींग कंप्लेन येवना आजू पर्यंत. एखादी आयले जाल्यार देन वी कॅन टेक केअर. Just now at around 17 hours, we have retrieved one more body by Goa Coastal Police by the name Basaya Santosh Vandal, age 26 years. He is a resident of Kakora Kudsade side. And I think this body is from the who has suicide, no? That body. आता मेरेन ज्यो 3 बॉडी मेळ्ळ्यात ते हे बसय्या उर्फ संतोष वंडल, रावपी सासणावाडी, काकोडा, कुडचडेचो. अजित प्रकाश एक्का, रावपी सावड्डेचो मात मूळ झारखंडचो. बसवराज मलानवर, सध्या रावपी सांगेचो. इतले मजगती मंत्री विजयान हॉस्पिसियोत वचून जखमींची वासपूस केली. तो गलगलाक आयिल्लो उरिल्लो पूल मोडपाक जाय म्हूण तो उलयला. सरकार जखमी जाल्ल्यांक आदार दितले तशेंच कोण बुडून सोंपला तांच्या फामिलींक आदार मेळटलो म्हूण ताणें उतर दिलां. Decommissioned bridge, which is not in use. बंद केल्लो ब्रिज. हे बंद केल्ले ब्रिजाचेर जे लोकांनी एक आपले इन्क्विजिटिवनेसा खातीर वयर गेले ताचेर तो पडलो. अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. आतां नेव्ही हेलिकॉप्टर, नेव्ही डायवर्स आतां सगळे थंय चालू आहा तांचे. जाता तितल्या लोकांक साल्वार केल्ले आहा अशें दिसता. सरकाराक लिसांव अशेंच जावंक शकता की जें कितें डिकमिशन केलां हाजे फुडें तें डिसमेंटल करूंक जाय. पूण पब्लिकाकूय एक मातशें आतां अलर्टनेस आसपाची गरज आहा की जो ब्रीज वीच इज बॅरिकेडेड, वीच इज नॉट इन यूज, तो जर वापरलो जाल्यार कितें जावंक शकता. द होल इट्स अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट बट इट हॅज हॅपन्ड. नाव वी हॅव टू सपोर्ट द पीपल हू आर इंजर्ड. पूल पडला तेन्ना पुलाचेर 51 लोक आशिल्ले म्हूण प्रत्येक जाण ते सुवातेवेलो सांगता. साल्वार जाल्ले जखमी तेच उलयतात.
बॉडी मात आतां मेरेन 3च मेळ्ळ्यात. सरकाराच्या कोतान क्लेम येना तो मेरेन आनीक कोण बुडला म्हणपाक आदार ना. म्हणजे सरकारी कोतान सध्या तरी सोद मोहीम गुटलायल्यात जमा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.